हर घर जल येवजणेखाला गोयच्या सगळ्या वाठारांत नळ जोडली दिली, पण मजेची गजाल म्हटल्यार कांय वाठारांतल्या नळांक उदकूच येना। सावर्डेच्या आंब्या उदक गांवांतले नळ फाटल्या कांय दिसां सावन सुक्यार पडल्यात। नळ चालू केल्या उपरांत नळ्यातल्या उदका बदला वारो मारता। जानेवारी सुरू जाता थंय आसा गोयच्या साबार वाठारांत उदकाचो उणाव सध्या दिसपाक लागला। सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोशणा केल्ली, पूण कांय वाठारांतल्या लोकांक 16,000तले 1600 लिटर लेगीत उदक मेळना अशी परिस्थिती सध्या गोयच्या कांय वाठारांनी निर्माण जाल्लेली आसा। एक दीड आमकां उदकूच ना आनी आसलें जाल्यार 5 बस उदक आसता आनी ना जाल्यार आतां पळय उदका हांव येयलें आतां उदक ना आनी पयर ताका बील घेवन येयलें पळय ताका हांवें सांगलेलें बाबा आमकां उदक अशें अशें आसा मेळत ना उदक मरे अशें म्हणून। तो म्हणपाक लागलो तूं वचोन मगे ऑफिसान वचोन सांग म्हळ्यार हांवें म्हणलें कितें हांव आनी एकटें खंय वचो ऑफिसान वयता जाल्यार सगळ्या लोकांनी वचूं जाय न्हू। मागीर आमी कितें करता उदक ना जाल्यार बांयचें उदक हाडटा, बांयचें उदक वता सकयल पावना मागीर कितें करपाचें। कितले दीस आसना उदक ना जाल्यार बीन? उदक ना जाल्यार एक 4-5 दीस तरी उदकूच ना, आसलें जाल्यार दिसभर उदक आसता आनी हें पळय आतां उदक ना। आमचें आंब्या उदक हें 70-80 वर्साचो गांव, हें गांवाचें नांव आंब्या उदक। हें फक्त नांवा पुरतें आंब्या उदक, हांगा आंबेय ना आनी उदकूय ना। आतां कितलेशे वर्सांनी म्हणजे 60 वर्सांनी आमकां संदीप पावसकर हेणें ही पायपलायन आमकां दिली, पूण पायपलायन दिल्या खरी पूण 2-2, 3-3 दीस उदक आसना आनी उदक येता तें सुद्दां स्लोली येता, बारीक येता, तें आमकां उदक पावना सारकें मेळना। तेन्ना कृपा करून आमचे ती टाकी बांदली, ते टाकीचें उदक हांगासर सोडचें आनी मोठी पायपलायन घालून आमकां भरपूर उदक दिवचें, जेणे करून आमकां न्हांवपाक धुवपाक झाडां बेडां उदक घालूंक मेळटा। कितें करूं हांव उदक ना खंय तरी हांगा येयलेलें उदक ना, थंय येयलेलें उदक ना। टँकरीचे म्हाका भरपूर 2 बॅरलां भरून दिताले आनी ती दुसरी येयसर म्हाजें भरपूर शिंपोनूय बी हांव कितें केळी पान रोयतालें आनी आतां केळां सोडून म्हाका न्हांव आनी उमळूंक म्हाका उदक मेळना। आतां कितें करूं तें सांग। उदकाचे त्रास म्हणजे 9:30 बीन आमकां नळ येता पूण सामको बारीक येता। हें बॅरल भरपाक हें कमीत कमी 10-12 मिनटां लागता। पयलीं 5 मिनटां, 3 मिनटां, 4 मिनटांनी भरतालें, इतलें बारीक उदक येता। आनी पयर 2 दीस उदकूच येना, 2 दीस येयल्यार 1 दीस येना। सांजचे 3 जाले म्हणटकीर उदीक भरपाचेंच ना, उदीक येयच ना। प्रॉब्लम इतलो उदकाचो आमकां हांगसर उदीक हें चालू जाल्यार हरशीं बरें येतालें। आतां हे म्हयने बरे सामके त्रास जाले आमकां उदकाक लागून।